मांद्रेकर आम्ही कोर्टान गेल्ली. आम्ही स्वतः आमच्या खातीर वचोंक नासलेली. आम्ही रावतली भंय आमची आसलीच, पूण आमकां वॉर्ड नासलेच आमकां रावपाचें. कोणीय बायलां येवं म्हणून आमी बायलां खातीर आयज फुडें सरले आमी दोगांय जाणां. आनी आमचे आयज ते गव्हर्मेंटान आयकून घेतलें आनी म्हणून आमी चड खोशी आहा. आनी बायलांक खंयचीय बायलां रावो तें आमकां तशें कांय ना. आमी फक्त बायलां खातीरूच म्हणून आमी दोगांय जाणां आमी कोर्टान गेल्लीं. आनी म्हाजीच रावो तुजीच रावो अशें आमचें कांय ना. आमकां खंयचीय बायलां रावल्या सारकी. आनी आमी रावतली म्हणून आमी आतां एक 2-3 म्हयने जाले आमी तयारी करता. तेन्ना आमकां वॉर्ड ना रावपाक म्हणून आमी खूब हें जाल्लीं, नेर्वस जाल्लीं. तेका लागून आमी एकामेकाचे साथ घेवन आमी कोर्टान गेलीं. मेळोंक नासलेलें म्हणून जे आमी कोर्टान गेल्लेली. हायकोर्टानूय आमकां आमच्या सायडीक वर्डीक दिल्ली, तशीच सुप्रीम कोर्टान. आयज आमकां ह्यो दीस सुप्रीम कोर्टा खातीरूच मेळ्ळो म्हणून म्हणूंक सोदता. वॉर्ड नंबर 1, वॉर्ड नंबर 3 आनी वॉर्ड नंबर 9 जे आमकां लेडीज रिप्रेझेंटेटीव म्हणून मेळ्ळा. सो ही आमची जीत न्हू. सगळ्या मरमगांवच्या पयलींसून म्हणटा की सगळ्या बायलांची जीत. कितें आसलेलें आमी बायलां दादल्यां बरोबर आमी झगडून आमी जिखतली बी नासली, हे कॉन्फिडंट आसलो आमकां. मतलब कितें आसलें आमकां VCP CP जर लेडीज हे जाल्ले रिजर्व जाल्लेले जाल्यार आमकां ते हे करपाक मेळचें नासलेलें. सो आतां खंय ना खंय ते खुशी आसा की आमकां VCP CP जावपाक सुद्दां चान्स आसा म्हणून. हे सगळ्या नाटका वरसून नाटकूच म्हणटा हे नाटक जाल्लेल्या भशेन हे सगळ्या नाटका वरसून एक सिद्ध जाता की UD मिनिस्टर आसा तो रॉंग आसा. हेज्या खातीर हे सगळें घडलां. सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. आयज लोक चिंतताले की बाबा निर्णय कितें येतलो म्हणून सगळ्यांक एक लॉ जे आमचे हे आहा तेजेर सगळ्यांचो विश्वास असो एकदां पयस कसो गेल्लो आहा. सो आयज ह्या निर्णयाचेर सगळ्यांका आमच्या गव्हर्मेंट लॉचेर सुप्रीम कोर्टा लॉचेर एक विश्वास अजून उरलेलो आसा. तेज्याच उपरांत आमचे पेटिशनर श्रद्धा आमोणकर आणि शांती मांद्रेकर यांच्यानी आयज आमच्या मुरगांवच्या महिलां खातीर न्हू पूर्ण गोंयाच्या महिलां खातीर जी एक लढाव घेतलेलो सुप्रीम कोर्टान एक धांव घेतलेली. सो तेजो आयज एक तेतून तेंची विक्ट्री जाली म्हटल्यार ही फक्त तेंची विक्ट्री न्हू, फूल आमच्या गोंयाच्या फूल महिलांची आणि इंडियेच्या फूल महिलांची जो रिजल्ट येता ऑल ओव्हर इंडियाक लागू जाता. सो तेका लागून फूल इंडियेक एक इंडियेच्या महिलांक एक जस्टीस मेळ्ळो आहा. हो जो विशय आसलेलो पळय रिजर्वेशनाचो तो कितलेशे जाले म्हयने आमी झगडात आसा. आनी जेन्ना रिजर्वेशन डिक्लेअर जालें गोवा गव्हर्मेंटान डिक्लेअर केलें तेन्ना ते बरोबर जावना म्हणून आमी पेटिशन फायल केलेलें. श्रद्धा आमोणकर तशें शांती मांद्रेकर हेंच्यांनी दोगांनी पेटिशन फायल केलेलें आनी तें हायकोर्टान केलेलें. हायकोर्टान जेन्ना जजमेंट येयलो जाल्यार तो इन फेवर येयलो. बट गव्हर्मेंटान खंय तर तो एक्सेप्ट करनासतना आपली दादागिरी दाखोवन ते चॅलेंज केलें सुप्रीम कोर्टान. आनी सुप्रीम कोर्टान सुद्दां आमच्या फेवरान जालें. आणि द जजमेंट वॉज पास बाय द अपहेल्डिंग द ऑर्डर जजमेंट ऑफ द हायकोर्ट. सो हो घटना जाली आनी तेज्या उपरांत सुप्रीम कोर्टान स्ट्रेट सांगलेलें आमच्या गोवा गव्हर्मेंटाक की जे बाबा जे तुमी रिजर्वेशन करतले ते 10 दिसां भितर रिजर्वेशन करा फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर. 10 दिसां भितर रिजर्वेशन करा आनी इट शूड बी डन ऑन द रोटेशन वायज. सो असो तांकां इन्स्ट्रक्शन दिल्लेलें. आनी आयज जेन्ना ऑफिशियली गॅजेटाचेर जेन्ना रिजर्वेशन आयज डिक्लेअर जाल्लेलें आसा जाल्यार तेजे भितर पयलेलें आसा जाल्यार म्हाका खंय तरी दिसता की ते गव्हर्मेंटान रोटेशन वायज केल्लेलें ना रिजर्वेशन. बायलांक जस्टीस मेळो कसो 33% जे रिजर्वेशन पयलीं जावनासलें तें आतां 33% रिजर्वेशन जालां. कित्याक जे तेंच्या भितर जजमेंटान मेन्शन केल्लेलें आसा की इट शूड बी डन रोटेशन वायज. जे रोटेशन वायजा प्रमाणे जाल्लें जावंक आसलें रोटेशन वायज गेल्लेलें जाल्यार वॉर्ड नंबर 3 OBC लेडीज जातालो, वॉर्ड नंबर 6 लेडीज जातालो, वॉर्ड नंबर 8 लेडीज जातालो. सो दीस वॉज रोटेशन. बट हांगा तशें रोटेशन जावना. हांगा रिजर्वेशन दिला बायलांक बट वॉर्ड नंबर 1 रिजर्व केला, वॉर्ड नंबर 3 रिजर्व केला आनी वॉर्ड नंबर 9 रिजर्व केला. सो वी डोंट बिकॉज आमकां 3 बायलांक हें रिप्रेझेंटेशन मेळ्ळें जस्ट बिकॉज ऑफ आवर हार्ड वर्क. सो आतां फुडलो म्हाजो जो स्टेप आसतलो दॅट वील बी द पिपल्स कोर्ट. हांव लोकांच्या समोर वयतलो, हे सगळो पॅनल घेवन लोकांच्या समोर लोकांच्या फुड्यान म्हणटलो फुडले डिसिजन आसा ते लोकांनी डिसायड करपाचें. हायकोर्टान आनी सुप्रीम कोर्टान आमकां जस्टीस दिलें. रोटेशन जावना हे तुमीय मान्य करतले कित्याक जेन्ना कोर्ट तुका एक सांगता रोटेशन वायज चल म्हणून कोर्टान तांकां दुसरें कितें सांगलेलें एक इंडिपेंडंट इलेक्शन कमिशन अपॉयंट करा म्हणून. ओके सो इंडिपेंडंटली. सो ताका जो पयलीं आसलेलो तेणें रेजिग्नेशन दिलें. काल तेंच्यांनी गव्हर्मेंटान न्यू अपॉयंट केलो नावती तेणें एक्सेप्ट करना. अजून पर्यंत तो अपॉयंट जावना. हांव म्हणटा गव्हर्मेंटाक कसली घाई आसलेली. पयलीं ते अपॉयंटमेंट करूंक जाय आसलें. तेच्या उपरांत तुमी
रिजर्वेशन काडा आसलें रिजर्वेशन काडपाक तुमकां सुप्रीम कोर्टान 10 दिसाचो टायम दिल्लो आसा सो रिजर्वेशन मागीर काड आसलें असली घाई कित्याक केली आयजूच रिजर्वेशन कित्याक काडलें जे पर्यंत तो ऑफिसर अपॉयंट जावना पयलीं ऑफिसर अपॉयंट जावंक आसलो सो द गव्हर्मेंट हॅज अगेन फेड